जो काल विषय जाला ताच्या संदर्भानच मेळपाक आयिल्ले. एक आमच्या सेक्रेटरीचे पंचायत सेक्रेटरीचेर असॉल्ट जाला काल. जो ऑफिशियल ड्युटी परफॉर्म करपाक येयल्लो. RTI ताका अपील आशिल्लें. तेन्ना अपिलाक जेन्ना तो आयलो तेन्ना हांगा व्हिडिओ नाशिल्ली, त्या खातीर मातसो डिले जालो. ताजे भितर ताणें जे कोण अपेलंट आशिल्ले ताणें सेक्रेटरी कडेन कितें तरी उज्जत घातली. ते घालतकीर हो इन्सिडंट हें जालो, तो व्हिडिओ ऑफिसान जाला. आनी गरज नासतना सेक्रेटरी विलेज पंचायत सेक्रेटरी सचिन दावस्कराचेर असॉल्ट जाला. तेजें आमी कंडेम करता. आनी जेन्ना काल एक ऑफिसरान थंय व्हिडिओ ऑफिसान ताणें स्टेटमेंट केलें की आमी कांय पळोवना आनी हें करूना म्हणून, वीच इज नॉट करेक्ट. जेन्ना एक कोण अपेलंट येता जेन्ना तूं सेक्रेटरीक वळखता आनी अपेलंट कोण आसा तांकां वळखना, तांकां वळखोपाक जाय न्ही. जो दोन पार्टी आसता न्ही, दोन पार्टी आसा तांकां जजमेंट दोगांयचें आयकून घेता. तो म्हणटा आपल्याक तें खबर नाशिल्लें, वीच इज एब्सोल्युटली रॉंग. आनी तेणें तेजो जो पळय कंडेम्ड आसा, जो कोण ऑफिसर थंय आशिल्लो, तेजे आमी पयलीं निशेध करता. हल्ल्याचो निशेध करताच, ताजे बरोबर ताजोय निशेध करता. कित्याक ताणें पळोवना म्हणलें तें सामकें चुकीचें आसा. जर आमी चुकीचें उलयता जाल्यार ताणें बी स्टेटमेंट दिवन आमकां करेक्ट करचें कितें आसा तें. हय. आनी दुसरें कशें आसा, आज जे पळय आमी आयल्या ते आमी व्हिडिओक मेमोरंडम दिला की हाजें फेर इन्वेस्टिगेशन तुमचे कडल्यान एविडन्स सारको वचपाक जाय, पुलिसेन फेर इन्वेस्टिगेशन करपाक जाय. आनी ज्या गव्हर्मेंटाचेर असॉल्ट जाला ताका गव्हर्मेंट कायद्या प्रमाणे गव्हर्मेंटाचेर जो हल्लो जाता ताका जो पनिशमेंट आसा तो कायद्यान ताका पनिशमेंट जावपाक जाय जेणे कोणें हल्लो केला ताचेर. आनी दुसरें कशें आसा की विलेज पंचायत सेक्रेटरी जे आसा ते खंयच्या मनस्थितीक काम करता, कित्याक आमकां कामां भरपूर आसता. आनी एक तेतून भितरली एक RTI अपील. आज जर हल्लो जर पंचायतीन जाल्लो, लोकांक कांय दिसनाशिल्लें, कांय जायनाशिल्लें. हो हल्लो BDO ऑफिसान जाला, जे आमचें ब्लॉक लेवल ऑफिस आसा. तेन्ना जर ब्लॉक लेवल ऑफिसान जर अशें जाता जाल्यार पंचायतीन कितें जातलें आमकां खबर ना. कित्याक इनसेक्युरिटी आमकां फील जातली जाता. हो हें इन्सिडंट हाजे पयलीं बी इन्सिडंट जाल्या, पूण तेन्ना कशें आशिल्लें, कोणें हें घेवना. आमचे तेन्ना एसोसिएशन नाशिल्लें. आज अंडर बॅनर ऑफ एसोसिएशन आमी एकठांय जाल्या. आनी आज तुमी पळयता कितें जाणा, बाकीचे पंचायत सेक्रेटरी येवपाचे आशिल्ले, पूण तांचे मिटिंग्स आनी जे पळय प्रायर अपॉयंटमेंट्स आसा ते आशिल्ले कारणान आमी लोकांच्या कामाक प्रायोरिटी दिला थंय त्या पंचायतींनी. ज्या कडेन आमकां येवपाक शक्य आसा तितले आमी आयल्या. म्हणटकीर जशें आमी आसा की गव्हर्मेंटाचें जे किंवा लोकांचें पब्लिकाचें काम आसा तें आमी हॅम्पर करूं ना. तांकां जे थोडे येवपाक सोदताले कॅन्सल करून तांकां आमी सांगलें की तुमी येनाका, आमी इतले जाण वता आनी जे पळय कोण हें आसा तें आमी मेमोरंडम BDOक सबमीट करता म्हणून. तेन्ना असलो एसॉल्ट परत केन्नाच आमचेरच न्ही, पंचायत सेक्रेटरी सोडून न्ही, खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर एसॉल्ट जावपाक ना. हेजी गव्हर्मेंटान खबरदारी घेवची. होम मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाका आमी विनंती करता की हाजेर ताणें कितें तरी कडक पावलां घेवपाची गरज आसा. तशें हांव पंचायत मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता की जर हें आसा जाल्यार पंचायत राज एक्टान एमेंडमेंट हाडून सेक्रेटरी किंवा जे पंचायत स्टाफ आसा, फक्त सेक्रेटरीच न्ही, पंचायत सरपंच आसता थंय हें आसता, तेंची सगळ्यांची सेक्युरिटी सेक्युअर कशें आसतलें हेची दखल पंचायत मंत्री आनी होम मिनिस्टरान घेवपाक जाय. ऑल गोवा विलेज पंचायत सेक्रेटरीज असोसिएशनाचो जनरल सेक्रेटरी. आज आमी प्रामुख्यान हांगा आयिल्ले. म्हजो भाव जाचो तुमी पळयता ताचो हात ज्या प्रमाणे ब्रुटल असॉल्ट म्हणटा हांव ताका, जो ब्रुटल असॉल्ट आणि सगळ्यांच्या समक्ष जाला. दुख्ख इतकें जाता की सगळ्यांच्या समक्ष जाला, पूण कितें जाता की जी डिग्निटी आज ताज्या डिग्निटीचेर जे चॅप पडला, ताजेर जे डेंट पडला, तेजें कितें. आज फाल्यां एका नेठान मान धरून जेन्ना सेक्रेटरी काम करता, लोक कितेंय म्हणू, मिडियाय कितें म्हणू, लोक कितेंय म्हणू, आमचें रेप्युटेशन कितें आसूं, पूण आमी कितें काम करता हें आमकां खबर आसा. आनी जेन्युअनली जे पंचायतीन येता तांकांय खबर आसा. एक्सेप्शन प्रत्येक गोश्टीन आसता, पूण असल्यो गजाली खंयच जावच्यो न्ही. ताज्या रेप्युटेशनाचेर जे डेंट पडला ताका सुदींग इफेक्ट कितें जावपाचो. जर आमच्या कोणी तरी सिनियर लेवलाच्या ऑफिसरांनी, इवन BDO सुद्दां, जाल्यार तांच्यांनी तर ह्या इन्सिडंटाची निंदा केल्ली जाल्यार आमकां तें खूब बरें दिसपाचें आनी ताकाय बरें दिसपाचें. पूण खंयच्याच स्तरा वयल्यान ह्या इन्सिडंटाची निंदा जाली ना हाजी आमकां भरपूर खंत आसा आनी खूब दुख्खूय आसा. आनी असले इन्सिडंट जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां, असले इन्सिडंट खंयच जावचे न्ही. सेक्रेटरी भरपूर इन्सिडंट हाज्या पयलीं जाला, पूण असोसिएशनाच्या बॅनरा खाली आमी ह्यो आतां हाज्या फुडें तर जावना, इनाफ इज इनाफ. हाज्या फुडें असल्यो कसल्योच गजाली खंयच्याच गव्हर्मेंट सर्वंट, स्पेशली सेक्रेटरीच्या जर आनी पंचायत स्टाफ आमचे जे डिपार्टमेंट आसा ताज्या बरोबर जर असल्यो जर इन्सिडंट जायत हाज्या फुडें जाल्यार आमी ते कशेंच खपोवन घेवपाचें ना. आनी हांव परत एकदां सरकारा कडेन मागता की जे कोण कल्प्रीट आसा हातर तांचेर चडांतली चड आनी कडकांतली कडक ख्यास्त तांकां जावची. आनी असो इन्सिडंट म्हणजे एक देख हांव CMा कडेन मागता की जे कोण हाज्या रिस्पॉन्सिबल आसले, जे भायले साकून येवन
हांगासर जर तर अशी दादागिरी करपाक लागले जाल्यार एकटो कोण स्टाफ आसतलो, एकटो पंचायत सेक्रेटरी आसतलो, एकटो BDO आसतलो, तांचें कितें, तांची सेक्युरिटी कितें, तांची डिग्निटी कितें, तांची सेक्युरिटी कितें, हाका जबाबदार कोण? आनी हाका आन्सर हे मेळपाकूच जाय. हांव पंचायत मिनिस्टरा कडेन मोठ्या व्हड काळजान मागता, आमच्या CM कडेन व्हड काळजान मागता की अशे इन्सिडंट हाजे फुडें केन्नाच जावचे न्ही आनी जाणी कोणी केला तांकां दे शूड बी टेकन टू टास्क. पंचायत मिनिस्टर आहा आणि जायते ऑफिसर आहात तांचे कडेन तुमी वचोन मागणी करता. इन्सिडंट हांगा घडलो म्हणटकूच आमी सगळ्यान पयलीं हांगा आयल्या. आमी जरूर वयतले. आतां आमी पणजे वचपाचे आसा. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता, काल जेन्ना इन्सिडंट जाल्लो तेन्ना सरपंच पवन मोर्जे आयलो. तांणी हाची निंद म्हणजे सामकी कडक शब्दान विरोध केला आणि इतलेच न्हू तर तांणी मुख्यमंत्र्याक कळयला. इवन हांगाचे जे आमदार आसा प्रवीण आमचे अजित आरोलकर, सो ताका ताणी फोन मारून सांगला की हेचेर कितें तरी बेगींतल्या बेगीन कारवाई जावपा जाय. म्हणजे जावंक ना म्हणून फक्त एक इन्फॉर्मेशन. आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. हांवें तुमचो बायटूय पळयला, तुमी ताचो बायट घेतला. पवन मोर्जे हांवेनूय फोन केला. पवन मोर्जे आतां येवपाचो आसा. पवन मोर्जे म्हाजोय बरो फ्रेंड, हांव रातच्यान ताच्या कॉन्टॅक्टान आसा. आनी इवन दीपक कलंगूटकर जे आसा तांणी सुद्धा पोलीस स्टेशनाचेर बऱ्या पद्धतीचे निषेध केलेलो आसा. तो तर गेल्या 2 वर्षां पासून सांगता की दिल्लीवाल्यांक दिवं नाका आणि जे RTI जे प्रकरण आसा ती परत वाडोवं नाका अशें म्हणून तेचें म्हणणें. गव्हर्नमेंट सर्वंट जो कोण त्यांनी कंडेम केला, आम्ही त्यांची आभारी आसा. आम्ही त्यांना फोनय बी केला. फक्त आमचो विषय इतलोच आसलो की ज्या ऑफिसान ज्या कडेन इन्सिडंट जाला त्या ऑफिसरांक खरें कंडेम करपाची गरज आसली. ते आमी ती खंत आमकां आसा. त्यांनी कुडाळकारान म्हणलें पळय त्या भशेन की आमचे कोणें जर आमकां हें केलें जाल्यार तें बरें जावपाचें. बरोबर. तुमचे जे सुपिरियर ऑफिसर आसता जेन्ना ताजे कडेन वता ताणें निंदा करूंकूच जाय. नाही, तो करपाक निंदा जाय. म्हणजे आमचेर तो एक लेप कसो, आमच्या बरोबर. जखमेचेर एक लेप कसो, ती लेप खंय तरी कमी पडली आणि दुखणें वाडलें. बरोबर सर. देर आर लॉट ऑफ लेडीज एकटी आसता पंचायतीन. आतां आयज तुमकां सांगता हांव केप्या सारक्या म्हालांतल्यान हांगासर लोक आयल्या पेडण्या, सांग्या, केप्या. इवन ग्रामसभा जर आमी जर पळयली आतां पर्यंत जाल्यार सगळे जे लेडीज जे आसात पळय तांचेर लोक सामके खुर्चे घेवन धांवता आसा सुद्दां आमी पळयता. खूब वायट दिसता. आनी खरेंच सेक्रेटरी जे इतले सहन घेवन मारपाक वयता किंवा कितें मारता ती गोष्टी त्याच्या पेक्षा जेन्ना लेडीज ग्रामसभा घेतात तेन्ना जे ग्रामसभेक शब्द वापरतात जे लेडीजाच्या मुखार वापरूंक जायना तांकां अशा सुद्दां सिच्युएशनाक सामोरे वयचें पडटा. एका अस्तरेक वायट शब्द जेन्ना जाता पळय न्ही ग्रामसभेक ते तिका आयकोचें पडटा. हें कितें बरोबर सारकें. आनी आज पर्यंत हे कोणूच हेजेर जस्टीस दिवपाक जालो ना. ग्रामसभेक आज पर्यंत जे प्रॉब्लेम जाता ते सेक्रेटरीकच फेस करचे पडटा. एक ग्रामसभा येवप म्हणजे कोंकणीन एक म्हणा, दसऱ्या पयलीं कोम्याक विचारलें बाबा फुडल्या दसऱ्याक कितें करपाचें, पयलीं दसरो जावनी मागीर तुका सांगता म्हणटा तशी. म्हाका जर कोणें कितें म्हणजे पयलीं ग्रामसभा आमची जावनी मागीर सांगता तुका कितें तें. आमी उरतले काय ना तेंच खबर ना अशी परिस्थिती सद्या ग्रामसभेनी जाल्या. जर तर एक खंयचो तरी दिल्ली किंवा आउटसाइड द स्टेट येता आणि एका सेक्रेटरीक 2% का सचिव, 2% का शब्द ऐकात, 2% का सचिव मेरा NOC कैसे रोक सकता है? तुम रुको, 2 महीने के अंदर तुमको सस्पेंशन ऑर्डर तुम्हारे हाथ में पकड़ा देता हूँ. ये शब्द इतले न्हू. काल तेंच्यांनी पुलिशेन कितें सांगला पळय खबर आसा? ओ तुम बाहर आओ, मैं दिखाता हूँ क्या है करके, इसको ठोक देंगे. ही भाषा, हे शब्द हांव मुद्दाम जावन हे शब्द कित्याक घातला तुमच्या माध्यमांतल्यान? इज द फॅक्ट. काल हांवें हेचेर सांगला. आणि तशें जर जालें जर न्हू जाल्यार सेक्रेटरीन पंचायतीन काम करप इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ह्या दिल्ली खातीर. म्हटले तेंच्यांनी म्हटलं की काल तुम बाहर आओ हम तुमको ठोक देंगे. त्या खातीर तांकां कमीत ते 6-7 महिने भितूर रावन फुडें कळपाक जाय की असले बारीक सुद्दां जाल्यार आमकां 6-7 महिने भायर येवच्या पयलीं भितूर रावचें पडटा. हे जर मेटल अशें सोडलें तांकां बेल मेळ्ळी जावं कितें जालें फुडें प्रत्येक काय जायना. व्हडलें कितें 2 दीस गेले सुटले, सुटले अशें जावंक जायना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.